सुरवातेक गायन गावया. A13, page 6. A13. Bognigo, देव बरी सांस येऊ तुमकां सगल्यांक. आयज आमचे मदीं फादर बॉनिफेस फुर्तादो गांवांत चिंचोणेचो तो आनी आमचे डिओसिसीन व्हड जबाबदारी ताच्या भुंजार आसा. तो ज्युडिशियल विकर आमचे आर्च डिओसिसीचो. आमचे आमंत्रण स्विकार करून आयज ही मिसाची भेट भेटोवंक आनी देवाच्या उतराची मोडणी करूंक तो आमच्या मदीं आसा. हें आमंत्रण स्विकार करून देखून आमी ताका दिनवासता आनी फादर तुका आमी येवकार दिता. आयज हे नवेन आमचे कॉन्फ्रारेचे भाव भयणां भेटयता. सगल्या कॉन्फ्रारेच्या वांगड्या पासत मागुया. जायतो बरो वावर हे फिरगोजेन ते करतात. जिवी आसा तांकां बरी भलायकी गोठाय फावो कर म्हूण आनी सोंपून गेल्या त्या वांगड्यांक सासणीक सूख दी म्हणून देवा लागीं मागुया. तेच बरोबर आयज दिनवासताच्या मनान मागूंक लायता हायजिनस ग्रेसियस, फिलोमेना पेरेरा, मारियो रिबेरो आनी गोराबो, अग्नेलो सोजा आनी गोराबो, जोझफ प्लासिडो आनी आना फेर्नांडीस, हेलन डिसुजा, मिकी फेर्नांडीस. तशेंच बरे भलायकी पासत आनी आपलो वाडदीस समारंभता फिलोमेना फाल्कांव आनी बरे भलायकी पासत मागूंक लायता विलियम रॉड्रिगीस आनी गोराबो. आमी दरेकली आमची इंतेसां ह्या वेळार विचार घालुया आनी देवा लागीं आमचे पासत सगल्या पासत फादर बॉनिफेसा पासतूय आमी मागुया. बापूचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आपुरबायेच्या भयणी भावांनो, आमच्या पाप सायबान पात्रीस कोर्द बापायच्या काळजा सारको ही आपोस्तोलीक चीट बरोवन बागिवोन झुजेचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें. एक बापूय कसो आपल्या कुटुंबाक कशे पर्यंत ताणें आमोरीस लायतिया कुटुंब केलें हें ताच्या गुणांतल्यान स्पश्ट करून दाखयलें. बागिवोन जुजे खूब दयाळ आनी मोगाळ बापूय जालो.
ताणें देवाचे येवजणेक विस्वाशी रावन ओगेपणीन आपली जबाबदारी पाळून आपले कुटुंब मोगाचो खोळेर केलो. आमच्याय बापायनी आनी कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांनी आसा ती जबाबदारी पाळून आपल्या गुणा उदेशी आपले कुटुंब मोगाचे दारजणे करून कुरपा आनी बोळ ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. आयज खेरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी देवाक आर्गां दिवया. आमच्या पाद्र विगार फादर ओलावो पासो जाका पाद्री जाल्यार आयज 21 वर्सां भोगतात. फादर आमचे फिगोर्जेन मोगान आनी उमेदीन जायतो बरो वावर करता. ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी ताका भरूं. देवाची गोटाय आनी आदार ताचे सोवे सदांकाल आसुनी म्हूण मागुया. आमकां सगल्यांक ही पवित्र मिसाची भेट फळादीक जावन शाक आमची पातकां ओळखून घेवन बाबाच्या एकामेकाचें बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजोपणी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या बसत भाग्यवान सदां सांगपार मारयेक सगळ्या देवळांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर. Shall be the child of sorcery.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचें भोगसणें मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुम्याचे आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, हांव सुमयाचो कोयदी तुमचे लागीं मागता. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालती जायात, दुलोक आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एक वोट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बरवशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा, एक सोमी, एक बाबार्थ, एक स्नान, एक देव, सगळ्या वयर, सगळ्या भितर आनी सगळ्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां सगळीं म्हणुया. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना म्हाका पयलें तें सोंपनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन आसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एकसारकीं सुटलीं गितां. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. वय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्पराक. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनां गावून कोत्तात लिवणी. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. वेतां वेतां तुका बरी चोल्लीं आतान घेवन वोमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून पणसाचें बरें. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. देवा लागीं मनशाचो संबंद सांबाळूंक ताचे खातीर पातकां पासत दानां आनी यत्न समर्पूंक जण एकल्या महायाज्ञिका विचून नेमतात. तोच ओस्कोत देगून नेनारपणांक आनी चिटकून जियेता ताचे तो चुचुरे करूंक शकता. ह्याच पासत परजेच्या पातकां खातीर तो यत्न भेटयतात. त्याच परी आपल्या पातकां पासत ताणें भेटोवंक जाय. हो मान कोणेंच आपणाकूच घेवंक जायना. अरोना परी देवान ताका आपोवंक जाय. त्याच परी क्रिस्तानूय महायज्ञीक
जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना, पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलें, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयज जल्म दिला. त्याच परी आनीक एके सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलें, मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणाक सासणाक. देवाचें उतोरें. उद्गाराक चली उबी रावया. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमान वरी ताणें जिवीत फांकयलें, अमरम पर्जो लायलें. Sorves portum ce soveaso. Mateva pormani Jesu Christa ce shuh vortaman. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो, आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन मोशा पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाडचे खातीर हें घडलें. हेरोद मोर्दोच देवदूत इजिप्ताक जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायल देशांत परतो वच, कित्याक बाळकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मेले. तो उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोदीचे स्वातीर आर्केलाव जुदेयांत राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक भियेलो आनी स्वप्नांत ताका देवान शिडकायलो देखून गालिलिया प्रांतांत गेलो आनी नाजरेत म्हणटा त्या नोगरांत वचून ताणें तिकाण केलें. ताका नाजरेतकार म्हणटलीं अशें बाकणारां उदेशी सांगलोलें तें हे बुरी पाळून आयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानिये. प्रितीच्या भावा भयणीनो, अशें कांय फावटी कांय आवय बापूय जेन्ना तांची वाडलोलीं जावं तरणाटें चेडूं वो तरणाटो चेडो काजार जावपाची पिरायेर पावला, आनी कांय जाण आमच्या पाद्रीशीं केन्ना येतात विचारूंक, फादर म्हज्या चेड्याक वो चेडवाक एक बरी सोयरीक पळया, कोण बरो मेवता जाल्यार पळय, चेडवाक जाल्यार कोण बरें एक चेडूं मेवता जाल्यार पळय. तुमी जायते जाणांक वळखतात न्हय, पूण एक मात जायते फावटी अशें आयकूंक येता, एक मात म्हणटात ती, आमच्यो फॅमिली मात मॅच जावपाक जाय.
our families should match. आनी मागीर म्हाका चिंतचें पडटा काजार जावपाक सोदतात कोण ही फामील आनी ही फामील एकठांय जावन काजार जावंक सोदतात फॅमिलीज शूड मॅच काजार जाता ती एक दादलो आनी बायल ती काजार जावंक फुडें सोदतात काय प्रदिशा भावडेनो लग्नाची गजाल केल्या कित्याक आयचो विशय आमकां बागेवन जुजेच्या शेगुणांनी बरोवन आमची कुटुंबां आमोरीस लेतिसिया सारकेलें कुटुंब जावं म्हणून आयच्या दिसाक आमी मागता कुटुंबाची सुरवात जाता लग्ना वरवीं ह्या खातीर लग्नाची गजाल केल्या फॅमिलियारीस कन्सोर्सियो ह्या डॉक्युमेंटान जो हांव पावप साहेब जो सांत जाला जो हांव पावलो दुसरो तो सांगता जेन्ना एक दादलो आनी बायल लग्न संस्कारणींत एकामेकाक जी कोबलात उचारतात सुखान तशें दुखान पिडीन तशें भलायकेन तुका विस्वाशी रावतली हें जी कोबलात उचारतात ते मेरेन जावन ती एक नवो कुटुंब सुरू करतात दे बिगीन अ न्यू फॅमिली आनी खातीर आयज आमी लक्ष घालता हें कुटुंब जें सुरू जालां लग्नाच्या दिसा बागेवन जुजेच्या शेगुणांनी बरोवन आमोरीस लेतिसिया सारकेलें कुटुंब जावचें म्हणून आयज आमी नियाळ करता त्या खातीर दोन वस्तू हांगासर आमी पळयता एके वाटेन बागेवन जुजेचे शेगूण हे मनान दवरूंक जाय आनी दुसरे वाटेन आमोरीस लेतिसिया हो डॉक्युमेंट पाप साहेब फ्रांसिसान 2016 ह्या वर्सान भायर काडलो कितें काय तें आमोरीस लेतिसिया इंग्लीश भाशेन द जॉय ऑफ लव साद्या गोंयतल्यान आमच्या निमणे येता मोगाची खुशालकाय म्हणटच दोनूय बाजू आमच्या कुटुंबांत आसची गरज कुटुंबांत मोग त्या खातीर पयले सुवातेर मोगाची गजाल करुया जेन्ना एक दादलो आनी बायल लग्न संस्कारणीं जालें म्हणून एक नवें कुटुंब घडोवन हाडटात तातूंत मोग आसता वो आसना काय काय पण आमी म्हणटा न्हय देर आर लव मॅरेजीस एंड अरेंज्ड मॅरेजीस सो दोज विच आर अरेंज मॅरेजीस जी आसात प्रोपोजल हाडटात आनी सोयरीक जावन वखुपतात जे भाशेन ती काजारां जातात आनी दुसरे वाटेन आसात लव मॅरेजीस म्हणजे ती जायतीं वर्सां मोगान भोंवताली मोगान पडल्यान आतां ती काजार जातात म्हणटच हातूंत लव मॅरेजीस आमी म्हणटाले हांव येस देर इज लव बिकॉज दे वर ऑलरेडी इन लव सो इन अरेंज मॅरेजीस देर इज नो लव जायत्यो आमकां केसी येतात जायतीं वर्सां मोगान आसली मेनी इयर्स 2-3 म्हयन्यांनी काजार मोडटा कुटुंब फिस्कोडटा जे कुटुंब सुरू जाल्लें काजरा दिसा मोग ना जायन फिस्कोडटा आमी म्हणटा लव मॅरेजीस अरेंज मॅरेजीस तीय बी फिस्कोडटात मोगाचेर नासलो काय मोगाचेर करूंक ना काय आनी मोगाचेर केल्लो जाल्यार कसलो तरेचो मोग काय जो मोग आमकां संवसार दाखयता तो काय चलचित्रांत हिंदी पिक्चरांत दिसता तसलो मोग काय झाडांनी भोंवतात रावंड मारतात तसलो मोग काय कांतारां गायतात वो सिरियलीन आमकां दिश्टी पडटा कांय सिरियली तातूंत मोग म्हणल्यार आयज ह्याच्या मोगान फाल्यां दुसऱ्याच्या मोगान परवां तिसऱ्याच्या मोगान सिरियलीन आमकां मेळटा दिसता म्हाका हांव जबर पळयना अशें म्हाका सांगून जाणात तसलो मोग काय वो आमकां जी गायनां गायतात पॉप सॉंग्स मेळटात वो कांय आमकां पुस्तिकां मोगाची मेळटात हो संवसार दाखयता तसलो मोग आनी जायते फावटी आमच्या तरणाट्या मदें जी मोगान पडटात ती जायते फावटी म्हणटा यू नो आय हॅव फॉलन इन लव विथ समबडी हांव अमकाच्या मोगान पडला आतां मोगान पड्डोच मागीर म्हणटा आतां न्हू आमी काजार जावंक फुडें सरता पूण तो मोग कसलो फुडें फकत रोमॅन्टीक लव म्हणटा तसलो मोग काय वो कुटुंबांत आमोरीस लेतिसिया सारकेलें कुटुंब जातलें जाल्यार
ह्या डॉक्युमेंटांत पाप साहेब आमकां स्पश्टपणे दाखोवन करता ह्या कुटुंबांत द जॉय ऑफ लव इन द फॅमिली इफ इट हॅज टू एक्झिस्ट वॉट कायंड ऑफ लव कसलो तरेचो मोग जावंक जाय ते स्पश्टपणे तातूंत सांगता संवसार दाखयता तसलो मोग न्हय भागवेन पावलोची चीट आमकां मेळटा 1 Corinthians chapter 13 तातूंत इस्कुटावन भागवेन पावलो मोगाची गजाल करता पण त्या भायर शुभ वर्तमानांत ताचे आदी जेजू आमकां सांगता एका इश्टान आपल्या इश्टा खातीर जीव दिवप हाचे परस व्हडलो मोग ना हो जेजू सारकेलो मोग संवसारी मोग म्हणटा तो उदे करून लग्न आदी मन पडटा ती म्हणटात हांव तुजो मोग करता कितेंय करूंक तयार आसा खंय दोंगरा वयल्यार चोळोन मागीर उडकी मारूंक पासून तयार आसा अटल सेतू ब्रिजी वयल्यान पासून उडी मारपाक तयार आसा तुज्या पासून कितेंय करूंक तयार आसा पूण जेन्ना कुटुंब सुरू जाता तेन्ना जो मोग आदी दिल्लो तो मोग थंयसर नाच कित्याक अमोरिस लॅटिसिया सारकेलो मोगांत जबाबदारी आसा पयले सुवातेर आनी ही जबाबदारी जायते फावटी मोगाची जबाबदारी आमी पाडिना ह्या खातीर कुटुंबां आमची असलो तरेचो मोग ना जायन फिसकट्टा कसोडटा जेजू सारकेलो मोग आनी जेजून दाखोवन गेलो आमपूण कसलो तरेचो मोग करता तो लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात जेजू सारकेलो मोग कसलो जो ताणें कुर्सार मोडून आमकां उडोवपाक गेला तसलो लव फिल्ड विथ सॅक्रिफायस त्याग करपाचो मोग आनी हांव तुज्या पासत मोरो पर्यंत तुका आनी तुजो मोग करतली तुजो सांबाळ करतली मोरो पर्यंत हे कुटुंबीक जिवितांत आसची गरज आमच्या कुटुंबान भितर सुया आमच्या कुटुंबान असलो तरेचो मोग आसा डज दीस लव एक्झिस्ट इन आवर फॅमिलीज आवय बापूय गो बायलां कशी तुमचे मोदें असलो तरेचो जेजू सारकेलो मोग आसा आवय बापूय कशी आमी आमच्या भुरग्यांक असलोच तरेचो मोग दाखोवड करतात वा आमचें कुटुंब फुडें चलता आमी काजार जाल्या न्हय आतां समाजाक आमी दाखोवंक जायना आमी बरीं आसा सो आमी लिवींग मे बी इन अ फॉर्मल रिलेशनशीप कशें एक फॉर्मल कुटुंब कशें आमी आसा पूण खरो संबंद ना देर इज नो इमोशनल बॉन्डिंग करूंक जाय तें करता बापूय आपल्याचो वावर कितें करूंक जाय दुडू वाडोवंक जाय तें दुडू वाडटा आवयचो वावर घडये घर सांबाळूंक जाय घर सांबाळटा आनी हे भाशेन आमचें कुटुंब फुडें वता आनी जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत वयर सकयल जाता आडकुडी येतात तेन्ना चॅलेंजीस जातात तेन्ना ह्या पुस्तकान ह्या डॉक्युमेंटान जायते चॅलेंजीस बाबसाहेब फुडें दवरता प्रॅक्टिकल चॅलेंजीस आनी त्यो फुडें सरतात तेन्ना आमी फुडो करता तेन्ना वी डोंट नो हाव टू फेस देम कित्याक तो जेजू सारकेलो मोग ना आमी कसोडटा कुटुंब आमचें मोडटा आनी तेन्ना आमी जायते फावटी हांगा हूंय धांवता मागीर तो कुटुंब आमचें एकठांय करूंक पूण तो सुरवातेक जावन जेजूचो मोग वचून हाडूंक ना जाल्यार तें कुटुंब आमचें ह्या आव्हानांत रोखडेंच कोसडोंक पावता आमी घडयेक काजार आमचे घडयेक मोडचें ना वी मे नॉट ऑफिशियली गो एंड से हांव ताका सोडटा हो दिवस दिता ना जावचें ना मे बी वी आर लिव्हिंग टुगेदर तशेंच चलता आमची कुटुंबां बट विदाउट द लव दॅट जीजस हॅज शोन टू अस घोव बायलां एकामेकाक आवय बापूय भुरग्यांनी विचारूं येता म्हाका मोग मेळटा तो खरोच जेजू सारकेलो मोग आवय बापाय कडसून मेळटा आवय बापायक विचारुया आमी दिता तो मोग आमच्या भुरग्यांक जेजू सारकेलो मोग हो फकत म्हजो एक कायदो पाळटा काय एम आय जस्ट फुलफिलिंग माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट एज अ मदर ऑर अ फादर तितलेंच मोगान घडये काम करिना त्या खातीर जेन्ना हांव वावरा जाग्यार सावन येतोच म्हजो भुरगो धांवन येता हांव म्हणटा आतां म्हाका बेजार करिनाका म्हाका वेळ ना हांव कासार जाला हें तें हांव म्हणटा आनी म्हणना जाल्यार म्हज्यांत भुरग्याचो तसलो तरेचो मोग ना आय एम जस्ट फुलफिलींग माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज
एज अ फादर एंड एज अ मदर. आनी ह्या खातीर अदीक आमचें कुटुंब हें मोगाचें कुटुंब जावपाक बागेवन झुजे. मारिया आनी जुजे दोगांय पूण आमी आतां आयज बागेवन झुजेचेर नदर घालुया. तो आमकां वाट दाखयता, तो आमकां देख दवरता. हांवें म्हणा जायते तरेचीं आव्हानां आमकां फुडो करूंक पडटात, तरेकवार आव्हानां. जशें पाप साहेब ह्या डॉक्युमेंटान आमकां सांगता, पेरंट्स कम होम एक्झॉस्टेड, नॉट वॉन्टिंग टू टॉक. Many families no longer even share a common meal. बरोबर जेवतात आमी, आमकां जाय तेन्ना आमी जेवता. एकठाराचें जेवण जाता. Not sharing a common meal. Distractions abound, including an addiction to television. But more than that, आतां addiction to television घोडेक आवय बापायचें जायत भुरग्यांचें दुसरें एडिक्शन भितर सरता. कितें तें टॅब भितर सरला, आयपॅड भितर सरला, मोबायल भितर सरला, गेमी भितर सरल्यात, रॉबलॉक्स म्हण नाका आनी कसल्यो तरेकवार गेम्यो. आनी भुरगे मागीर सारके तितूनच भितर आसा, एडिक्शन भितर सरता. जबाबदारी कोण काय? आमीच आवय बापूय. This makes it all the more difficult for parents to hand on the faith to their children. बाबार्थ भुरग्यांक दिवंक आमकां ह्यो सगल्यो आडकोडी जातात. This is one of the modern challenges in the families. प्रितिशा भावडीनो, ह्या असली आव्हानांक आमी कसो फुडो करचो? झुजेन कशें फुडें करचें? ताच्या जिवितांत आव्हानां फुडें सरलीं आनी सपनांत देंवन ताका सांगता ते वाटेन वचूं नाका, हेरोत तुमकां रावता, दुसरे वाटेन वच. पयलेंच आव्हान झुजेक आंकवार आशिल्ले एके वस्तरेक घेवचें, देवाची येवजण दी, ह्या खातीर तो मानून घेता. आनी ह्या खातीर प्रितिशा भावडीनो, कांय शेगूण जे आमकां गोळीक चिटीन मेळटात ते आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. झुजेचे शेकूण ते म्हळ्यार देवाचे सोडवणेचे येवजणेक उक्तेपण, ओपननेस टू गॉड्स साल्विफीक प्लॅन्स, ओपुरबाय, टेंडरनेस, मोवाळाय, कायंडनेस, काल्तिकाय, ह्युमिलिटी आनी सर्जनशील काळजीदारपण, क्रिएटीव करेज आनी आयतेपण, डॉसिलिटी. मातशें चड उतरां थोडीं कोंकणी भाशेन म्हाका समजोवपाक आवड लागता. सर्जनशीलपण, सर्जनशील काळजीदारपण, क्रिएटीव करेज. हातूंत हांव बारीकसाणेन वचना, पूण एकूच गोश्ट आमी झुजेची गजाल करता. झुजे एक बापूय, एक दादलो. त्या खातीर हे सगळे शिकून ताचें दादलेपण दाखोवन करता, ताचें बापूयपण दाखोवन करता. हाना खातीर आमच्या कुटुंबांत आयज हे झुजेचे शेगूण घेवन आमच्या कुटुंबांत भितर सरुया. कुटुंबाचो वडील कोण? हू इज द लिडर ऑफ आवर फॅमिलीज? कोण वडील? शामाय, शापाय, कोण वडील? बापूय, वय की ना? आमचो डॅडी न्हू, डॅडी आमचो वडील. येस, हांगासर आसात थोडे. बापूय झुजे आनी आपूण वडील म्हणून झुजे. आपल्या हातांत काळजीदारपण, जावं मोवाळाय, जावं आयतेपण, हे सगोट देवाचे सोडवणेची येवजण सगोट मानून घेवन तो फुडाकार घेता. ही इज द लिडर, ही टेक्स द लिडरशीप. हालींच जाल्ल्या, हांव नाका आदली इंडिया आहली जाल्यार हालींच जाल्ल्या कांय लग्नांत आमकां अशें मेळटा, कांय म्हणटात फादर चडशी वस्तू म्हणटात, फादर तो मुगे कांय आयकना, हांव कितें सांगत तें कांय आयकना, तो फकत मायगे आयकता. म्हणटच काजार जावची याद दिता आनी मांयचे लागीं विचारलें, मांय कोणा लागीं काजार जावचें, तूं मातशें सोदून काड न्ही. आनी मांयन सोदून काडलें, काजार जालो खंय. काजार जातच आनी जावचे आदीं बी मांयचे लागीं विचारता, मांय खंयच हॉल बूक करया, खंयच बँड बूक करया. काजार जात रे मागीर पत्तून हनीमुनाक वचपाक जाय, मांय हनीमुनाक खंय घेवन वयचें बायलेक. सगळें मेळून घेवन मांय कडेन विचारता. म्हणटच ताका आमी कितें म्हणटा असल्यांक मामाच गोंय. दॅट मीन देर इज नो दादलेपण, फुडारीपण ना.
दादले पडना बापूय पडना दॅट मीन्स यू आर नॉट अ लिडर ऑफ द फॅमिली. आनी हांव तरी हांगासर बापूय आसा आतां म्हाका तरी हांव म्हणटा आय एम अ लिडर ऑफ माय फॅमिली. आनी लिडर कसो जायत्यो डिसिजन्स तूं घेताय तुजे चोस्तंगी शाबासकी तुका. जायते थाराव तूं घेताय निर्णय तूं घेताय शाबासकी तुका. कितें बोरवें तें भुरग्यांक तूं दिताय आनी तूं जाणाय म्हणटच तूं डिसायड करताय हें आमच्या म्हज्या भुरग्यांक बोरें, ह्या इस्कॉलानूच तांणी वचूंक जाय, हीच पुस्तकां तांणी वाचूंक जाय, ह्या जाग्यार तांणी वचूंक जाय, आमी सगळ्यात भोंवडेक ह्या वेळारूच वचूंक जाय आनी ह्याच जाग्यारूच भोंवडेक वचूंक जाय. हे सगळे थाराव कोण घेता? बापूय घेता. कित्याक बापूय म्हणटा हांव लिडर. येस, शाबासकी तुका. मागणें करपाक तूं लिडर आसा काय? डू यू डिसायड द प्रेयर टायम इन युअर फॅमिली? एक बापूय कसो आमकांच विचारूया आमच्या कुटुंबांत तेरसाचो वेळ करूंक, हेर दुसरी मागणी करूंक, दिसपट्टी जावं मेळटा त्या प्रमाणे मिसाचे बेटेक वचूंक. हू डिसायड्स इन द फॅमिली? बापूय डिसायड करता काय ह्यो वस्तू? फकत दुसऱ्योच संवसारीच वस्तूच तातूंतच आमी गुल आसा काय? What you decide what is best for your children and for your family? हांवें म्हणा शाबासकी तुमकां, पूण तातूंतच न्हय हांगासरूय बी बरें शिकून आमच्या भुरग्यांक सगळें मागणें आमच्या कुटुंबांत रचून हाडूंक, पवित्र सभेचो मोग रचून हाडूंक, जेजूची पुराय ओळख आमच्या भुरग्यांक दिवंक, पवित्र सभेची खरी शिकवण आनी ओळख भुरग्यांक दिवंक बापूयची जबाबदारी आमी पाडूंक जाय. कित्याक फॅमिलियारिस कॉन्सोर्सियो ह्या डॉक्युमेंटांत हांवें म्हणा पाप साहेब जोआंव पावलो दुसरो जो सांत ताणें म्हणा सुरवातेकूच लग्न संस्कारणींत दे बिगीन अ न्यू फॅमिली. एक वस घडटा, दुसरी वस घडटा ती म्हळ्यार दे बिगीन अ न्यू डॉमेस्टीक चर्च. एक घरची पवित्र सभा लग्नाच्या दिसा कॉपलात चारता तेन्ना ते बिगीन ऑल्सो अ न्यू डॉमेस्टीक चर्च. एक घरची पवित्र सभा सुरू करता. हे दोन वस्तू घडटात. त्या खातीर बापायची जबाबदारी कसली ती भाग्योन जुजे आमच्या आदाराक येता आनी भाग्योन जुजेन आपलेंच कुटुंब झिरूल आमोरीस लेतिसिया सारकेलें कुटुंब, मोगान भरलेलें कुटुंब, मोगाचे जबाबदारीन भरलेलें कुटुंब रचून हाडलें. आमची कुटुंबां आमोरीस लेतिसिया सारकेलीं जावं भाग्योन जुजेचे शेगूण आमच्या कुटुंबांनी वापरूंक मागुया. उबी रावया. सतमानता देवाक, सोरपदलेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक पवित्र आत्म्या वरवीं गर्दी सांबाळलो, पापार बरयतान जल्मलो, पोंसला दाताक आनी कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकितिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदलेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचे भोगसणें, कुडीचें जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. त्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उक्त्यो करुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी भाग्यवन जुजेच्या गुणाचेर लक्ष घालून आपल्या हाताकाल आसलेल्या कुटुंबाची सेवा करूंक आनी आमची कुटुंबां आमोरीस लेतिसिया कुटुंब जावन देवाच्या उतरांतल्यान शिकोवन दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दया तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक एक कुटुंब आसा म्हूण वळखूंक पोरजेची सेवा करतना सगळ्या कुटुंबाच्या
बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अडचणींक सांपडल्या कुटुंबां सवेन दया दाखोवंक आदार करूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची कागूद कर. क्रिस्ती कुटुंबाच्या वांगड्यांनी बागयोन जुजेच्या जिविताचेर नियाल करूंक ताचे गूण आपणावंक आपलीं कुटुंबां मोगाच्या आनंदान भरलोली कुटुंबां करूंक खुरपा आनी बोल फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची कागूद कर. कोश्टां दुखीन अडचणींक आनी वादोल मोळाक सांपडलेल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलो तीर भावार्थ देवाचेर सांबाळूंक आनी ताच्या आकांताच्या वेळार फावो तो आदार आमच्या उदारपणान फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची कागूद कर. कोविड-19 पिडेक लागून जायत्या कुटुंबान वेगवेगळे तरेचे प्रश्न आनी आडखळी प्रासल्यात. असल्या वेळार असल्या कुटुंबाचें जिवीत देवाच्या हातान घालतना बागयोन जुजेच्या गुणांनी भरलेल्या मनशां उद्देशी कोश्टांत आनी पिडेंत सांपडलेल्या कुटुंबा सवें बरेपण दाखोवंक बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची कागूद कर. आज आमी कॉन्फरन्साच्या वांगड्या पासत हें नवें भेटयता. सगल्या कॉन्फरन्साच्या वांगड्या पासत मागुया. जिवे आसात तांकां बरी भलायकी आनी सोंपून गेल्या तांकां सासणेचें सूख दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची कागूद कर. भोवमगाळ बापा बागयोन जेजेच्या शेगुणांनी बरोवन आमोरीस लेतिसिया सारकेली आमची कुटुंबां जावं की थोडी मागणी आमी तुज्या फुडल्यान दवरल्यांत ती तूं शाती पाडवे मागता ते तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बेटोने वेलार गायोन गावया. C20 पेज 36 C20. म्हज्या बाबा बुडीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतावन जल्म घेतना तेचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली न्ही वारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर वधाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसलेले निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वून दिता तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात
तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. पूण सर्गेंत तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. पूण सर्गेंत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासत आनी सोमेस्त मनशां बासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड पुरगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. किरीत भाशेन कॉन्फ्ररेचे वांगडी जी कोण सोपून गेल्या तांकां तुज्या पुनर्जीवनपणान वांटो दी. तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोल पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भोग्यान धर्मदूतांनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोत वेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. सदांच आमची कुटुंबां जेजूच्या शिगुणांनी भरलेली आनी आमोरीस लातिसिया ह्या कुटुंबा सारकेली मोगान भरलेलें कुटुंब जावंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन त्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणार. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येद आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर.
देवाचे जिवे संसाराचे पातळे आमची काळजी कर देवाचे जिवे संसाराचे पातळे आमकां शांती दी आपणे दाखयल्ल्या मोगान आमची कुटुंबां वाडोवंक आमकां वाट दाखयता तशी येसू हो ताका शिवंक वेता ती सगळीं आमी सुभागी सुनिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया D2 पेज 47 D2
उभी राहूया. प्रार्थना. कोण म्हणल्या बापा घेवन दाखवार मारयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गेंच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतस्परीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते चांकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा आमचे मदें फादर बॉनिफेस फुट्टाडो आनी बरे भाशेन देवाचें उतर आमकां परगटलें आनी कशे भाशेन फामिलीची बुनयाद मोगाचेर आनी कुशाळकायेचेर दवरलेली आसा ती आमकां ताणें दाखयलें. फादर बॉनिफेस तुका आमी दिनवासता आनी आमच्या सांगाता हो वेळ सारल्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिता. आमी दोगूय एकेच बरोबर शिकल्यात, आमी कंपेनियन्स जायतीं वर्सां बरोबर शिकल्यात आनी फादर बॉनिफेस उदार मनाचो, हुशार, बरो खेळगडी, बरो शिकपान आसलो, ऑलरावंडर, पूण सादो मनीस आनी सगळे सांगाती आदार करपी. आयज ताणें हें उतर परगटलेलें आमकां सगल्यांक फायद्याचें जातलें. आमी सगळे उदीक करून आयज कॉन्फ्ररेचे भाव भयणां हें नव्यान भेटयतना तांच्याय नांवान बॉनिफेस फादर बॉनिफेस तुका हांव दिनवासता. उरलेलो प्रोग्राम आमी मागीर सांगतले आनी मागता कॉन्फ्ररी लागीं आसा थंयच तुमी रावचें. वेळ जाता म्हणटच आमी सदांचे भाशेन साल्व उपरांत करतले. इंग्लीश भाशेन म्हणलेलें आसा, यू स्क्रॅच माय बॅक, आय स्क्रॅच युअर बॅक. ताणें म्हजी बरी गजाल सांगल्या, आतां हांवें ताची सांगची अशें ना, कित्याक तुमी ताका वळखतात सारकी. आनी आयज ताचो ऑर्डिनेशन डे. फकत मागता देवान ताका सदांच बरे भलायकेन राखूंक, सांबाळूंक आनी जो उमेदीन एक टॉर्नाडो कसो तुमचे मदें टॉर्नाडोच तो तुमचे मदें वावर करता जाल्यार होच वावर देवान ताचे वावराचेर शुभम आशिर्वाद घालूं आनी सदांच तुमचे बरोबर वावरून एक कुटुंब, मोगाचें कुटुंब कशें ही तुमची पवित्र सभा, नेरूची पवित्र सभा घडोवन येवं. देवाचो भरपूर आशिर्वाद आनी परबी तुमकां पावता. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे पडोवकार. गायन गावया T20 पेज 212. T20. Surya
साल्वे कायम गावया T38 पेज 219 T38 Amen.
रमेश बिनमय आमचे पासत विनवती को क्रिस्ताचे वास्तव आमकां खबर सांगशात तुया काकलूत सरा देवा आमी भोव सोक्त भुरगीं तुशी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोकतायेन आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचेताय आमेन